केंद्रीय खण कायदो सुधारणे खातीर मुख्यमंत्र्यांची मागणी, पूण भासाभासी खातीर वाट पळोवची पडटली फुडल्या शुक्रारा मेरेन। खणबंदी उपरांतूय गोंयची अर्थीक स्थिती घटमूट, 700 कोटी रुपया मोडल्या मुळाव्या साधन सुविधांचेर। पर्यटन खात्यात 30% कमिशन कोणाक? दयानंद सोपटेचो प्रश्न। पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार चाळवलो, आरोप सिद्ध करपाचें आव्हान। रस्त्यार फोंडकुलां काय फोंडकुलांनी रस्तो, रस्त्या खातीर रुमडामळ दवल्लेकरांचें रास्ता रोको। आता खबरो विस्तारान पळोवया। निमणो मुख्यमंत्री मायनिंगाचेर उलयलो। खण कायद्यात बदल करपी केंद्र सरकारान वटहुकूम काडिल्लो ताकाय जाय, पूण तरतूद आसा तेच मिनेर चालू दवरपी। ते खातीर विधानसभा फुडल्या शुक्राराक चर्चा करतली। सगळ्या आमदारांचो ताणें तेंको मागला, तशेंच केंद्रात काँग्रेसीचो। गोंयच्या मिनांची लिजा आशिल्ली ती 50 वर्सां खातीर। सगळ्यात पयली ही लिजा कन्सेशना म्हणून दिल्ली ती पुर्तुगीजांनी 1957 वर्सा। 1987 वर्सा ही कन्सेशनां रद्द करपी कायदो केंद्र सरकारान हाडलो आनी गोंयच्यो मायनी नव्या MMDR कायद्यान घातल्यो। पूण लिजा मात धरली ती 1957 सावन। ती 2007 वर्सा सोंपली। देखून सुप्रीम कोर्टान सांगले सोंपिल्ले लिजांचेर केल्ले 2007 उपरांतले मायनिंग हे बेकायदेशीर। आता भाजप सरकार 30 लिजा चालू दवरपा खातीर केंद्रीय कायद्यात बदल करपाक सोदता। फकत एक उतर, 1957 आसा ते 1987 करपाचे, म्हणटकीर 30 लिजा 1923 मेरेन चालू उरतली। गोवा सरकार can find out some temporary solutions, but those temporary solutions are not long lasting. The only solution is what Nilesh was suggesting, is to go for the Abolition Act, Mine Concession Abolition Act, and ताजी effective date change करीत जाल्यार तातूंतल्यान सोल्युशन येवंक शकता। I want to hear all the members on the day of resolution. एक म्हणजे आयज प्राइस आहा पळय ताज्या प्रमाणे $27-28 तुका उरता आनी काडपाचो खर्च $20 आहा। त्यामुळे the benefit even a mine owner gets is between $5 to $8. You can hardly make any profit this. Of course you will still make profit. So basically after hearing all the members, we can go for a request with the central government, provided everyone supports, and the Congress at central level also supports, for an amendment in the act. After listening to everyone, next Friday we will take a call on it. After that I will go to Delhi and talk to the concerned person. या वट हुकुमा खातीर सामको फाटीक लागला तो भाजपचो आमदार निलेश काब्राल। ताच्या मतान मायनिंगेची पावणी हो उपाय न्ही, कारण तातूंतल्यान महसूल मेळना आनी कांय मायनी हेर राज्यांनी अजून सुरू जाल्यो नात। तेन्ना ताणें ह्या वटहुकुमाची मागणी करपी खाजगी ठराव धाडला। तो फुडल्या शुक्रारा विधानसभेन चर्चेक येतलो। I'll give you statistics why the central government could not auction, and the policy of the central government was only fixed on getting maximum revenue in auction policy, Speaker sir. And I can prove to you, Speaker sir, that the auctions mines all over Goa, all over India have been auctioned and generated only up 250 crores. But our Honorable Chief Minister, even when mining was closed, has generated more than 2,000-3,000 crores. Of all the leases which have been auctioned, not even just, I have come to know just few days, one lease has started. That also in Karnataka by Zindal, because it's a captive mine. But the reason behind auctioning has failed, Speaker sir. विरोधी पक्ष काँग्रेसीने मायनिंग बेगीन सुरू जावचो म्हणून मागणी केल्या। पूण ह्या चर्चे वेळार काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान मात मुख्यमंत्र्याक कात्रेत धरलो। बेकायदेशीर मायनिंग करपी मिनेरांची नावां जाहीर करता म्हणून ताणें मागलें। तशेंच इतले बेकायदेशीर मायनिंग जालें ना जाल्यार काँग्रेस सरकाराच्या नांवान बोवाळ कित्याक मारलो असोय ताचो प्रस्न। 27,000 crores आमगेली 1,500 crores पावल्या। फ्रॉम 1,500 crores काल खंय तरी उल्लेख जाले 50 to 100 crores। आतां ही कितली प्रोब आमगे काँग्रेस मेंबरांचेर जावं आमगे पार्टीचेर जावं आमगे मेंबरांचेर भरपूर एलिगेशन जाता। आतां म्हाका जाण जावपा जाय ते कितू पासून चल्लें तें। तुवें चार्टर्ड अकाउंटंट हाडले, तुवें 500 फर्म हाडले, म्हाका जाण जावपा जाय आमी कितू चलतें। विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता। गोंयचे रानां सुवातीन वाड जाल्या। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान ही माहिती विधानसभेत दिली। सध्या रानां सुवात गोंयचे वट्ट सुवातीच्या 69% पावल्या। फाटल्या 3 वर्सांत सुमार 19% ही वाड जाल्या, अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार सांगलें।
2229 स्क्वेअर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर हा गोंयांत आनी ही अबावट 60.21% जाता. गेल्या 3 वर्सांत 19 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया वाडलेली आसा फॉरेस्टाची. This is national report and updated ISFR of 2015. The area increase as on today is 19 square kilometer. If you include tree cover of 323 square kilometer, then the forest tree cover area in Goa is 2,552 square kilometer, which is 68.94% of the total land mass. त्यावेळी कोणी चिंता करचे न्ही की फॉरेस्टाचो हे जातलो म्हणून. फॉरेस्टाच्या हातूंच्यान इको वायल्ड लायफ आनी इको टुरिजम डेव्हलप करपाच्या आमच्या एफर्ट्सांच्यान पोरूच्या वर्साक जवळ जवळ 5 लाख विजिटर ह्या वायल्ड लायफ एरियेन गेले. तातले 3,27,000 दूधसागर, 18,000 बर्ड सँक्च्युरी एट शराव, बोंडला 1,15,000 आनी बोंडला आतां बरें आसा, व्हेरी गूड. आनी इल्ले अपग्रेड करूंक जाय ते वेगळे, पण बोंडला इज क्वायट गूड. काही लोक थंय बदनामी करपाचो प्रयत्न करता बोंडला, कारण गिरायक थंय कितें पर्सेंटेज कमिशन बी मेळना कारण ते गव्हर्मेंट म्हणून. गोंयची अर्थीक परिस्थिती सामकी बरी आसा. कोणेच हुस्को करपाची कांयच गरज ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार विधानसभेत उलयतालो. सध्या गोंयचो खण वेवसाय ठप्प जाला तरी पूण गोंय अर्थीक संकटात येवना अशें मुख्यमंत्र्यान मुखार म्हळें. गोयचे फायनान्शियल स्थिती इन स्पायट ऑफ मायनिंग बॅन is quite good, rather very good, because state loan to GSDP ratio is below 20%. The norm is 25%, but we have managed to get it below 20%. आमकां पोरूच्या वर्सा 2,000 बॉरोईंग 2,100 कोटी एप्रोक्सिमेटली बॉरोईंग लिमीट आशिल्लें, आमी फक्त 1,600 कोटी सावर केला. अंदू 2,668 आसा. I am planning to control it within 1,800 crores. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. पर्यटन खात्यांत 30% कमिशन कोण मागता? आमदार दयानंद सोपटेन विधानसभेन केल्ल्या प्रश्नान पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार चवताळ्ळो. बाबून दयानंदाक आव्हान दिलें, आरोप सिद्ध करून दाखय. पेडणेच्या आमदारां मदलें नाटक रंगार येतालें, पूण सभापतीन अचकीत पडदो उडयलो. मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे आनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार हांच्यात विधानसभेत वाद जावपाची ही नवी गजाल न्हय. पूण जेन्ना सोपटेन 30% कमिशनाचो विशय काडलो तेन्ना बाबू पेटोवन उठलो. स्पीकर सर, जाणून घेता कित्याक जाणा, म्हाका खबर आहा कितें भितर चलता ते, पण सगळ्यांक कळपाक जाय. स्पीकर सर हो आरोप करता. स्पीकर सर, आमी सगळे बीडचे डिटेल सभागृहा मुखार दवरला. ताणें प्रश्न विचारून दी, आमी सांगतात तुका. सोपटेक जाप दिवपा खातीर मंत्री बाबू पेपर सोदतालो तेन्नाच सोपटेन ताचेर हो आरोप केलो. ताका लागून विधानसभेतले वातावरण तापले. एक निमाणें सांगता तुमकां, म्हाजेशी 3 मनीस येयले लिंक विथ टुरिजम डिपार्टमेंट. तांच्यांनी आदरणीय मुख्यमंत्र्याक लेटर बरयल्लें आहा. टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सीज इन गोवा. स्पश्ट सांगता, मिनिस्टराक राग गेल्याक म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. जेन्ना गोंयचे भुरगे बेकार खंय तरी टूर्स ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणजे खंय तरी कावंटर ओपन करतात, सीएमाची ऑलरेडी लेटर पडले आसा इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी, म्हणजे शीक पडच्या पयलीं. कोण तरी 30% कमिशन मागता. हांव विचारूंक सोदता ह्या हावसाक, हो मनीस वो खंयची खंय उलयता, एका खास खाता मांद्रेची ते जिताली आणि वो आमकां खाजयता हांगा. अरे कोण जीत आनी फी देत तुका मोठो दिसता. सभासद बसून घ्या. तूं सुदारला हांव भिना. तूं सभासद हेच्यान आरोप हांवें तुका सिद्ध करून दाखय. सिद्ध करून दाखय. तूं येवन बस. माननीय सभासद बसून घ्या. कोणा सांगतो? तुका सांगता. माननीय सभासद यू ॲड्रेस टू मी. माननीय मंत्री, सगळे गोंय खबर आहा. म्हाका सांगू नाका. Nothing will go on record. फालतू मनशाची नांव घेऊ Nothing will go on record. Speech of the mic. Nothing will go on record. बसून घ्या. सोपटे आणखीनय उलोवपाक सोदतालो, पूण सभापतीन तांचे मायक बंद करपाचो ऑर्डर सोडली आनी फुडली चर्चा कामकाजात घेवची न्हय असोय आदेश दिलो.
Nothing will go on record. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि इर्शाद शेख. गोंयच्या संस्कृतायेची पर्वा नाशिल्ले पर्यटक आमकां नाकात. दर्यावेळांचेर बोवाळ घालतल्यांक सैल सोडपाना. पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर विधानसभेत उलयतालो. तशेंच पुलीस आपलें काम सारकें करता काय ना ताचेर घरमंत्र्यान नदर दवरची असोय चिमटो ताणें मुख्यमंत्र्याक काडलो. बीच टुरिझम विशयाचेर काँग्रेसीचो आमदार फिलिप नरी रॉड्रिगीसान विचारिल्ल्या प्रस्नाक मंत्री जाप दितलो. पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर खात्यान वेगवेगळ्या दर्यावेळेंचेर पुलीस आनी टुरिस्ट गार्ड नेमल्यात. तशेंच दर्यावेळेंचेर नेमान गस्त चलता अशेंय ताणें सांगलें. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझमान सांगचें वेदर देर इज नुइजन्स बाय वे ऑफ हॉकर्स, बॅगर्स, गार्बेज हे बिचाचेर आसा ओ ना ती नुइजन्स आसा ओ ना ते. तूं जो प्रश्न विचारता पळय हें सगळे कडेन आसाच, ना म्हणूंक शकना. गार्बेज काडल्यार परत गार्बेज जाताच, ना म्हणूंक शकना. हॉकर्स काडल्यार परत हॉकर्स येताच. म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर जावं ना तुका कळटालें ना. हे सगळ्यो गोश्टी चालू असतात. पण आमचें गव्हर्मेंटूय एक्टीव आहा. स्पीकर सर, जेन्ना हांव मंत्री जालो टुरिझमाचे पयल्यो मिटींग हांवें दवरल्यो की बिचाचेर हॉकर्स आसपाक जायना, एक डिसिप्लीन आसपाक जाय. आनी आमी एक्शन घेतल्या. कितलेशे आमी सील केल्ले आहात. हांवें एनावन्स केला दुसरीची मिटींग घेवन खंय गार्बेज दिसली जाल्यार तुमी फोटो काडात, धाडात. 12 वरां भितर तें तुमकां क्लियर मेळटलें. मेळनार म्हाका धाडात फोटो. स्पीकर सर, टुरिझम जे खातें आहा बाबू आजगांवकर एकटेच चलोवंक शकना. हेका सगळे आमदार जागृत जाय. कारण ह्यो बिचीस गोंयकाराच्यो, आमच्यो. काल पयर आमचे चीफ मिनिस्टरान एनावन्स केलें बाटल्यो बिटल्यो समज फुटल्या आनी कोण पिता समज बशींतल्यान कितें उडयता सगळ्यांक फायन व्हडली व्हडली घालपाची. आनी हें जायत जाल्यार कितलेशें आमचें गोंय आनी बरें जातलें. आनी हो आमचो लोक न्ही म्हणून हो जो आहा तो लोक भायलो लोक चड, गोंयकार न्ही. आनी म्हाजी तांकां सुटकावन आहा सारकें ह्या लोकांक. तुमी जे गोंयांत येतात गोंयची संस्कृती पाळात, गोंयकारपण पाळात. आनी गोंय खंय पेड्ड्यार करपाक सोडीत असले आमकां बेगर नाका, हांगा भिकारी नाका, हॉकर्स नाका आनी टुरिस्टूय नाका. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि श्याम च्यारी. खंयच्याच वर्सा जावना इतली वायट परिस्थिती अंदू गोंयच्या रस्त्यांची जाल्या. रस्त्याक फोंडकुलां पडल्या म्हणचे परस फोंडकुलांनी रस्तो शेणला म्हणचे पडटले. पूण लोकांचें पाशियेंस इतलें की कोणूच आवाज काडिना. मात अपवाद थल्ले रुमडामळ दवल्लेचे थळावे. तांणी आके ते केपे रस्तो ब्रेस्तारा आडायलो. दवर्लेचो पंच वांगडी विनायक वळवळकार हाच्या फुडारपणा खाला लोकांनी हो रस्तो आडायलो. हो रस्तो मडगांव मतदारसंघांतल्यान वता. देखून हाचेर कांयच उपाय काडूंक नाशिल्ल्यान ताणें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामताचेरय टिका केल्या. हांगा आमचो थळावीक आमदार आसा आमचो दिगंबर कामत, पण हो रस्तो कित्याक लोकांक सारको करना? कित्याक बॉर्डरीचेर पडटा, पंचायत आनी म्युन्सिपालिटी बॉर्डर पडटा म्हणून आमकां लोकांक सफर जावपा खातीर. तो काल एसेंब्लीन जॉबा बद्दल उलयलो, स्टॅब्लिशन जॉब फिक्स करपा खातीर, हॉस्पिटलाच्या बद्दल उलयलो, टुरिझमाचेर उलयलो. हॉस्पिटलान खंय एक एग्जाम्पल जाय, हॉस्पिटलान खंय एक बेडीर खंय दोग जाणां न्हिदता. आयज दोग जाणां न्हिदपाची परिस्थिती कारण हो रस्तोच. कोण एक्सिडंट जावन हॉस्पिटलान वता म्हणल्यार हॉस्पिटलान कॅपेसिटी ना. हो रस्तो जर सारको करा न्ही तुमी. सो आयज हांव सांगपाक येता ह्या डिपार्टमेंटाचेर सामकें दुर्लक्ष आसा. सो हो रस्तो म्हाज्या हिसपान तर थोड्या दिसा भितर तर कंप्लीट करना न्ही जाल्यार हो रस्तो आमी कंप्लीट जो नॅशनल हायवे म्हणटा न्ही कंप्लीट बंद करतले. मागीर कोणें येवन दाखोवचें आनी कोणें FIR सुद्दां केले न्ही आमी रेडी आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचो तरणाटो रायन डिसोजा प्रकरणा विशीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराजा कडेन उलयता. मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. लोकांक अर्थीक टोपी घाली असो आरोप दवरून दुबयच्या न्यायालयान ताका 517 वर्सांची ख्यास्त फर्मायल्या. ब्रेस्तारा रायनच्या बापायची मुख्यमंत्र्यान भेट घेतली. प्रयत्न करूंक शकता. हांव एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टरा कडेन उलयतां जेन्ना हांव दिल्ली वतलो तेन्ना म्हाका डिटेल ताणें सगळें टायप करून दिवचें. हांव मागीर एसेंब्ली सोंपतकच दी म्हाका. 7 तारखेक काय 6 तारखेक केन्ना तरी अपॉयंटमेंट आसतली त्या दिसा वचून मेळटा. हांव प्रयत्न करता म्हणलें
म्हाका केसीचे मेरीट हांव ठरोवंक शकना, थंयच्या कोर्टान ठरयलां. आतां कांय न करता सुद्दां सयो मारल्यो जाल्यार लोक त्रासान पडलेले हांगा सुद्दां. अशें न्हय की प्रत्येक जाण त्रासान पडलेलो मनीस तो स्वताच फटींग आसता म्हणून. इट डिपेंड्स ऑन वॉट इज द एक्झॅक्ट फॅक्ट ऑफ द केस एज रेकॉर्डेड. तियेचो आमदार निळकंठ हळर्णकारान विधानसभेत हो प्रस्न मांडिल्लो. मुख्यमंत्र्यान विदेश मंत्री सुषमा स्वराजा कडेन उलोवचे आनी दुबय कॉन्सुलेटी कडेनय उतर घालचे अशें ताणें मागलें. ही जर ह्या गोंयच्या भुरग्याक आनी गोंया खातीर जे आमच्या भायल्या गांवांत कामाक वयता तांकां ते आमी बरें प्रोटेक्शन दितले जायत. आनी ही केस स्पेशली जर CM आपूण इंटरव्यून करीत एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टरा कडेन डायरेक्ट, कारण ईमेल करून ओरली करून जावचें ना, तेन्ना म्हाका चीफ मिनिस्टरा कडसून एक उत्तर जाय गोंयच्या खातीर, गोंयच्या जनते खातीर, की ते स्वता कॉन्सेल आसा पळय दुबयचे तेंचे कडेन कम्युनिकेशन करतले, एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टरा कडेन कम्युनिकेशन करतले आनी ह्या इनोसंट भुरग्याक जस्टीस दितले आनी परत गोंयान आमकां पळोवंक गावतलें म्हणून. सगळे लोकांची मेळून म्हणजे अमुकूच अशें न्ही, सगळे थरांचेर लोकांनी मेळून थंय मिटींग दवरली. आमी तुमची नदरी हाडून दवरूं सुद्दां शिवोली ग्रावंडाचेर. तेन्ना आमी आसले, हांव निळकंठ, आमचो पालेकर बाब आसले, आनी सगळ्यांनी आसतना तेंचे पेरंट्सांचे म्हणजे जे तांकां त्रास जाता सद्या आनी ताजे बद्दल त्या भुरग्या बद्दल आख्ख्या ग्रावंडाचे ग्रावंड भरून लोक आसले आनी खुबशे उलोवप जाल्ले त्या भुरग्या बद्दल की कायद्यान कितें आमकां खबर ना, पूण खरें आनी खोटें खबर ना, पूण लोकांनी जे सांगलें सगळ्यांनी की तो खरोच तेतूंत कांय कित्याकच इनवॉल्व ना. म्हणटकीच तुमी मातशें हें घेवन, कित्याक आतां तुमचे रिप्लायचे जर लास्ट पॅरो पळयत जाल्यार अजुनूय स्टेट गव्हर्मेंटान सेंट्रलाच्या एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टरा कडेन कॉन्टॅक्ट केलो ना अशी रिप्लाय आहा. मातशें तुमी एक प्रयत्न करून करीत, कित्याक त्या ग्रावंडाची सगळ्या लोकांची भावना अशी आसली की तेजे अननेसेसरी तो आनी कोणाच्या मिस्टेकी लागून तो त्रासा पडला. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी श्यामचारी. नुस्तेमारी बंदीच्या काळात नेम पाळतात काय ना हाचेर सरकारान नदर दवरपाक जाय. अखिल गोंय नुस्तेमारी बोट धनी संघटनेन मागला. बंदीच्या काळात 6 जाणांनी नेम मोडल्या, मोटर लायिल्ल्यो बोटी वापरून सुंगटां मारल्या असो आरोप संघटनेन केला. बंदी काळ सोंपपाक आतां फकत 5-6 दीस उरल्या. राज्यात 1 जून ते 31 जुलै अशा सुमार 60 दिसांच्या काळात दर्यांत नुस्तें मारपाक बंदी आसता. ह्या काळात नुस्तें प्रजनन करता, देखून मोटर बसयल्ल्या बोटींक आनी ट्रॉलरांक दर्यान वचपाक बंदी आसता. पूण अंदू ह्या नेमाचो भंग जाला अशें संघटनेचो अध्यक्ष म्हणटा. कांसाले चलता, तुका हांवें पयल्याच इनिशियली सांगलें. आयज कांसाले थिंग रावन आपूण डायरेक्ट भितर वयता, ते वायलेशन करता आनी गव्हर्मेंटाक जर हे वायलेशन करता तर गव्हर्मेंटाक जर कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार गव्हर्मेंट कसलो व्हॅल्यूच ना. की मॅकनायज म्हणजे कितें, मॅकनायज म्हणजे दीस कॅनॉज ऑल्सो कम इन दॅट मॅकनायज हितून. एक जावपा जायना की दुसऱ्यांनी जोडप आनी आमचे जे बोटकार कोण आहाय तेणी उगी रावप व ते वायलेशन कोण नासतना म्हणजे करप ना. हाल्या कितें हलो एक पावल आमी मुखार मारचें पडटलें आनी हे गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्टली हे जे वायलेशन करता तेजेर एक्शन करचें पडटलें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वास्कोत युवा महोत्सवाचें आयोजन केलां. ते खातीर मुरगांव युवा मंचान फुडाकार घेतला. थळाव्या रवींद्र भवनान तांकां पालव दिला. ऑगस्टाचे 26 तारखेक हो सुवाळो जातलो. राज्यांतल्या तरणाट्यांनी कार्यावळीत वांटेकार जावचे असो उलो आयोजकांनी मारला. गोंयच्या तरणाट्यांक माचयेर येवपाची संद दिवपा बरोबरच संस्कृताय मुखार व्हरपाच्या उद्देशान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां अशें सातार्डेकरान सांगलें. मुरगांव तालुक्यांत अशा तरेची ही पयलीच कार्यावळ आयोजीत केला अशें तो म्हणटा. मुरमुगांव युवा मंच एंड रवींद्र भवन बायणा ऑर्गनायझीस युवा उत्सव 2018. हो कार्यक्रम फुडल्या म्हयन्यान 26 ऑगस्टाक सकाळी 10 जातलो. हो कार्यक्रम रवींद्र भवन मेन ऑडिटोरियमान जातलो. ह्या कार्यक्रमाचे एज ग्रुप युवांक एज ग्रुप लेवल 12 टील ग्रॅज्युएशन सगळ्या भुरग्यांक आवर्जून ह्या कार्यक्रम येवपाचे आनी चडांत चड उपस्थिती लावपाची. कारण हो मुरगांव तालुक्यान हो पयलो असो कार्यक्रम युवा उत्सव कार्यक्रम घडोवन हाडटा. त्या खातीर सगळ्यांनी आवर्जून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती दवरपाची. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.